पावसाच्या दिसांनी आंबोली घाट पर्यटकांक आकर्षित करता। थंयची सोबीतकाय, पाचवो सैम आणि दाट धुके हाचो आनंद घेवपाक साबार पर्यटक आंबोली घाटाक भेट दितात। तशेंच थंयसरलो घसघसो, महादेवगड, हिरण्यकेशी आणि कावळेसाद पॉइंट ह्या थळार लोक बरीच गर्दी करतात। पण काल शुक्रारा एक धक्को दिवपी घडणूक घडली। कोल्हापूरचो 45 वर्सां पिरायेचो राजेंद्र बाळासो सनगर हो पर्यटक आंबोली घाटातलो फामाद पर्यटन थळ कावळेसाद पॉइंट हांगा गेल्लो। थंय रेलिंग लागसार सेल्फी काडटाना पाय निसरून ताचो तोल गेलो आणि तो 300 फूट खोल देंगणात पडलो। घडणुकीची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत आंबोली दूर क्षेत्राचे पुलीस कॉन्स्टेबल मनीष शिंदे आणि हेर पुलीस कर्मचारी थंय पावले। हाचे उपरांत आंबोली रेस्क्यू पंगडाक माहिती दिली आणि ताचो सोद घेवपाक सुरवात केली। पूण दाट धुके आणि काळखाक लागून ते शक्य जालें ना। रातच्या काळखात सोद मोहीम करप कठीण आशिल्ल्यान ती थारायली। आयज सकाळी सोद मोहीम परतून सुरू केली आणि सुमार 12 वरांचेर ताची कूड मेळ्ळी।